2 King chapter 6 verse 16. एलिशान जाप दिली, भिये नका, तांचे सवे असलेल्या चड आमचे सवे आसात. रोमन chapter 8 verse 31. इतले सकट आमच्या दोळ्या उजीर असताना आणि की आम्ही किते म्हणयेत, जर देव आमच्या पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. Exodus chapter 14 verse 14. सरेस्पोर तुमचे खातीर झुजतलो, तुम्ही शांत रावा. Zephaniah chapter 3 verse 17. सरेस्पोर तुजो देव तुजे मोदे आसा, जैत दितलो झुजारी तो. 2 King chapter 6 verse 15. दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें देवाच्या मनशाचो सेवक उठून भायर गेलो. तेन्ना ताणें सैनीक दळान घोड्या आणि रथा सोवे शहराक वेडो घाल्लो ते पळयले. ताणें एलिशाक म्हळें, हाय म्हज्या धनिया, आमी कितें करचें. धवळ एलिशान जाप दिली, भिये नाका, तांचे सवे असलेल्या चड आमचे सवे आसात. Zechariah chapter 2 verse 9. हांव सुजातलो तांचे भोवती एक उज्याचो पागोर, उलयता तो सरीसपोर, आणि ताचे मोदे आसतली म्हजी महिमा. Psalm chapter 91 verse 10 and 11. कसलेच वायट तुजेर येवचे ना, मारेची पिडा तुझ्या तंबासशी पावची ना. तुझ्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. Psalm chapter 91 verse 12 and 13. पात्राक तुजो पाय आदळला जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांभाळून धरतले. जिवांचेर आनी सर्पाचेर तूं चलतलोय, तारून शिवाक आणि नगाक तूं मोस्तितलोय. Psalm chapter 1. जो मनीस कोट्याच्या बुद्धी प्रमाणे चलना, पातक्यांची वाट धरिना आणि अधर्म्य सांगता बसना, बगार सरेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता आणि दीस रात तांचे धर्मशास्त्र नियाळता, तो बागी. तो वाळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी, जो आपल्या कळार फळ दिता आणि तांची पानां केदींच बावनान. जे सगळे तो करता ते सुफळ जाता. पूण कोटे मनीस तशे न्ही, ते वाऱ्याक उबोवन वेता त्या पोला बरी. देखून जडतेच्या दिसा कोट्यांक आसचो ना तारो, आणि नीतिवंताच्या सभेन पातक्यांक आसचो ना जागो. कित्याक नीतिवंताची वाट सरीसपोर राखता, पूण कोट्यांची वाट नासाक पावयता.